टीसीपीचे रिप्लाय सकाळी येऊ ना सकाळी सांगलं तुम्ही रिप्लाय दिले म्हणून आम्ही तुमचं रुलिंग घेऊन जाय आता सबसिडीज मॅटर म्हणता पळय सगळे आन्सर तुम्ही म्हणता सबसिडीज म्हणून याचो तुम्ही एक तुमच्या साईडच्यान किती रिप्लाय दिया रिप्लाय दिया एक गजाल सकाळी की मिनिस्टरान सांगला की 2 क्वेश्चन त्यांनी पोस्टपोन केला म्हणजे हांवें दुसरो जो पोस्टपोन क्वेश्चन आसा तो ताका रिक्वेस्ट केला की तो ज्या वेळाचेर जे डिमांड आसलो त्या वेळाचेर घे अरे स्टार्ट क्वेश्चन डिमांडाचे घेऊ स्पीकर सर केसली मर्यादा स्पीकर सर आम्ही म्हणजे त्या दिसा त्या आम्ही सिंपल सांगता स्पीकर सर तिसरा विषय राव रे ऐकून ते घे मरतो ऐकून घेवपाची तयार ना केला आज जरी ताणी पोस्टपोन म्हणून ना पोस्टपोन म्हणून पहिले जे क्वेश्चन आसे पोस्टपोन ताणी नेक्स्ट दिसांक केन्ना तरी घेता म्हणून जिल्हा हांव समजिल्ला सांगत दुसरो विषय आसा तो पोस्टपोन आशिल्लो पळय तुजो क्वेश्चन आशिल्लो पळय तो फुडें घे सेशन कंप्लीट असेल तो रिक्वेस्ट केला आसा आणि तिसरी गजाल जी आसा तिसरी गजाल जी आसा की ताणें जे क्वेश्चन ताणें पोस्टपोन केल्ले आसा की बाकी सगळे त्या विशया संदर्भात ती ताणें क्लॉज प्रमाणे ताणें सांगले आसा की कित्या खातीर सगळे क्वेश्चन पोस्टपोन कर सर सगळे स्टार्ट क्वेश्चन पोस्टपोन जाले स्पीकर सर माझो स्पेसिफिक आसलो हांवें प्रश्न कितें चाललो की टीसीपी बोर्डा बद्दल ते मॅनेजमेंट कोण आसा बोर्डाचे मेंबर कोण आसा क्रायटेरिया कितें आसा हो स्पेसिफिक क्वेश्चन आसलो आणि हेजो रिप्लाय स्पीकर सर म्हाका असो येयलो की अंडर हे जो सेक्शन 39 जो सबज्युडिस मॅटर आसा हायकोर्टान हो तेणें PIL घातली आणि PIL तेजेर लावन तेणें तो रिप्लाय दिला स्पीकर सर म्हाका तुमी सांगा की हे खंयच्या एक गजाल लक्षात रुलिंग दिवपा म्हणटा न्ही हो विषय हांव स्पीकर सर हांव फक्त म्हाजो क्लिअरिफिकेशन घेता रिप्लाय दिल्ले आसा ना स्पीकर सर हांव क्लिअरिफिकेशन घेता हे खंयच्या रुलान बसता सर हे खंयच्या रुलान रिप्लाय दिता मिनिस्टरान रिप्लाय दिवंक जाय न्हू मिनिस्टरान रूल हो कोर्टान हो हायकोर्टान ना 39 एचे तेणेन हायकोर्टान जालो 39 एक मिनिट स्पीकर सर मासरा 39 एचे स्पीकर सर 39 एचे कोर्टान आसा म्हणटाले सबज्युडिस आसा म्हणून सांगलो पण 39 एचे अंडर आयज परमिशन दीत आसा प्रोविजन ग्रांट करीत आसा जेन्ना सबज्युडिस मॅटर जो आसा तो ग्रांट करता नाल्यार तुम्ही ती सगळी बंद करा न्हू तुम्ही सगळी जी डेव्हलपमेंट सादे सिंपल करूया आमचा 39 एचे हाफ अवर डिस्कशन तुम्ही बंद करून ना जाल्यार रिप्लाय विषय नाका क्वेश्चन सोड माशरा स्पीकर सर म्हाका फक्त प्रश्न असा आसा महत्वाचो स्पीकर सर माझ्या मतदारसंघात 2 अशी कन्वर्जन घातल्या ओके 39 एच्या अंडर करेक्शन म्हणून घातल्या हाफ एन आवर डिस्कशन हांवें शिरगांव जो आसा तेजो सर्वे नंबर 44/2 हो सर्वे नंबर आसा तो ऑलरेडी घातला थंय स्पीकर हांव मुद्दम सांगता आयज आमचे एसटी भाव तुमकां खबर आसतलें त्यांच्या बॅनर वयता आणि हांगा ते कन्वर्जना घातला तो नो डेव्हलपमेंट स्लोप आसा आणि आमकां हांगा रिप्लाय बसून मेळना RTI रिप्लाय मेळना कांयच मेळना हे कितें स्पीकर सर चल्लां कितें स्पीकर सर कुर्च्या विलेजीन सेम चालू आसा सो स्पीकर सर आमी हांगा येयल्या कित्याक लागून लोक आमकां सर म्हाज्या गांवांत गेल्यार लोक म्हणटा आमदार कोटा घरी दिसता बसून थापयता कदेली थापयता एक गजाल लोक स्पीकर सर तुम्ही मुद्दम ह्या आमच्या पाया गांवांत या म्हजें तर आयकून घे रे स्पीकर सर हांव मुद्दम तुम्ही ह्या आमच्या पाया गांवांत या श्री सातेरी देवस्थानाचे थंय कुल देवता आसा आमची आणि ते देवीच्या खुबशे देवाचे देवस्थान आसा आणि ते जागे आसा जे प्रचंड तेका व्हॅल्यू आसा आणि आम्ही रिप्लाय विचारता की बाबा हे कशें चलता आमकां तो रिप्लाय येना आन्सर येना सो स्पीकर सर म्हाका प्लीज हो तुमचे कडल्यान रुलींग जाय हे आन्सर आमकां मेळटले काय ना हेची उतरां आमकां मेळटली काय ना 2 क्वेश्चन ताणें पोस्टपोन केल्ले आसा पोस्टपोंडाचे हांव उलयना स्पीकर सर हांव पोस्टपोंडाचे उलयना तो पोस्टपोन कितली करतलो 5 वर्सां सोबयतलो पोस्टपोन हांव म्हणटा हो जो उत्तर आसा स्पीकर सर हो ताणें उत्तर जो दिला हो रॉंग आसा अरे आमी प्रिविलेज मोशन मूव करचें पडटलें ऑफिसरांक ऑफिसर ताका हेल्प करता आमी सर हे ऑफिसर जे टीसीपी ऑफिसर आसा ते हेल्प करता एकटो गेलो राव रे सर ना स्पीकर सर हे रॉंग विरेश 39 एचेर हाफ एन आवर डिस्कशन स्पीकरान दिवयात आमकां जालें खबर सबज्युडिस सांगता हांव म्हणटा कोणाचें डिस्कशन घ्या स्पीकर सर सगळ्यात व्हडलो ठीक जावन उलयलें जाल्यार ती कोणाचें आयकुपाचें सांग वेज
हे 2-3 जण उलयता स्पीकर सर आमचो आग्रह आसा की ह्या टीसीबी बोर्डाच्या बद्दल जो टीसीबी बोर्ड आयज घडयला गोंय उरपाक जाय म्हणून काय गोंय काबार करपाक जाय म्हणून काय दिल्लीकारांक गोंय विकपाक जाय म्हणून आमचे जागे देवस्थानाचे जागे आसा ते काबार करपाक जे एग्रीकल्चर हे आसा म्हटल्यार ऑर्चर्ड लँड आसा नो डेव्हलपमेंट स्लोप आसा बफर झोन आसा हो सोंपोवपाक उठला तेंय तुमी सांगा आमी आनी उलोवपाचेच ना आमी वचत रावया सगळे हांगा येतले बेश्टे कदेल ही जी आसा पळय ती थापोवपाची आनी वचपाची घरा हें करुया अरे उत्तर येना बोर्ड कोण आसा इतलोच उत्तर आमचें इतलेच आमी आतां मिनिस्टर गेलो खंय मिनिस्टर आसा खंय आतां ह्या इतले व्हॅल्युएबल आयज टीसीबी हें आहलो मिनिस्टर गेलो खंय तेणे उत्तर दिवंक नाका आसलें तो व्हडलें सांगता वचा तुमी जाय ते करा म्हणून भाव खंय येयला आमी निवडून येयला आमकां हक्क सांगा क्वेश्चन करपाक लागून हें कितें चल्लां स्पीकर सर मिनिस्टर सीट खाली आसा आतां जो टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग मिनिस्टर विश्वजीत राणे जो ऑनरेबल मिनिस्टर आसा तो खंय गेला हें आतां विचारपाक जाय न्हू स्पीकर सर तेका खबर आसलें तुमी रुलींग दितलो म्हणून तो गाडी स्टार्ट मारली चक 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 आनी ड्रायव्हराक घेतलो आनी गेलो चल्ला कितें स्पीकर सर आमकां उत्तर जाय स्पीकर सर आमी सकाळी मांडिल्लो एकदम गंभीर इश्यू इट इज कन्सर्निंग आवर लँड्स आनीक जेन्ना इन वन केस इन वन वे जो विरेश बाब सांगता in one side you are saying it is sub judice, on the other side you are accepting all the applications. So what is that? On the other side minister is saying you put RTI, in front of you he is saying you put RTI and get information. I am not giving information. Now what is this? Are we is this yes builder and no MLA lagun ami ngele ye house anto? Is this the way, Speaker sir? आम्ही हो प्रश्न सुरवातेक सकाळी सांगलेलो कालच्या दिसा तूं सांगलें आज सुरवातेक काडून व्हेरी सिंपल द हेड ऑफ द हाऊस इज द चीफ मिनिस्टर ही इज ऑल्सो सायलंट ही इज नॉट आन्सरिंग ऑन दिस पर्टिक्युलर सिच्युएशन तुम्ही सायटेशन वाचला तितूनच हांवें कॉपी काडल्या पोस्टपोर्ड एलक्यू नंबर 1C विल बी आन्सर्ड ऑन द 7/8/2025 म्हटला ना 2A हा 2A म्हणटणे सांगता न्ही द स्टार्ट एलक्यू नंबर 3A will be the postponed to the next session म्हटला 2A ऐक नाही माझे फुडले हा ताज्या उपरांत he has cited something subsection 3 of section 49 and subsection 8 of the section 37 rule and procedure of the conduct of the business of Goa legislature. I am not providing the replies for this but तुम्ही एक काम करा बेटर वे तांचो इतको आग्रह असल्या कारणान हे जे क्वेश्चन्स आसा पळय हे टोटल क्वेश्चन्स सेक्रेटरी CS आनी तुम्ही कितें क्वेश्चन्स आहा ते पळयात आनी कित्याक आन्सर करूंक शकना ताजी रिप्लाय जी आसा ही कन्सर्न डिपार्टमेंटाच्या सेक्रेटरीक सांगात नाजाल्यार हे क्वेश्चन्स तुम्ही तांकां आतां नाजाल्यार फुडल्या सेशनाक तुम्ही फाल्यां पयल्यान पयली सेक्रेटरी टू द TCP हांकां आफोवन घेयात आनी ताका जर प्रॉब्लेम आसत बाबा कित्याक आन्सर करिना सब ज्युडिस कितें आसा हाजेर चवकशी करात आनी फाल्यां त्या अनुसार तांकां कळयात कारण हे तिनूय क्वेश्चन स्टार एलक्यू नंबर 2A 13B 20B 20C and unstarred LQ number 38, 57, 62, 94, 96, 127, 134 and transfer unstarred LQ number 152 म्हटला हितूर कन्फ्युजन कशें आसा एक तर तुमी ट्रान्सफर हो फाटले फावटीचो ट्रान्सफर जावन आयलो मिनिस्टराकूय डिस्कस करत आनी हेजेर त्या अनुसार ताका फाल्यां रिप्लाय दिया स्पीकर सर म्हाजो जो अनस्टार सांगल्या पळय तितून म्हाजो ना तितून अनस्टार LQ नंबर 134 तितून हांवें स्पेसिफिकली मागले हांव रीड करता 134 आसा TCP बोर्डाचे इन्फॉर्मेशन 134 आसा 134 आनी हो स्टार्ट LQ टू 20B हो ना आसा सबज्युडिस म्हणून सांगला आसा सॉरी हांव तुका कितें सांगता म्हाका एकूच प्रश्न जाय आयक 39A ओके हांव म्हणटा 39A सबज्युडिस आसा एकूच मिनिट हांव एकूच विचारता की TCP बोर्ड जो आसा हो TCP बोर्ड जो आयज सगळ्यांक खबर आसा बोर्डार कोण कितें आसा ते हांवें तो प्रश्न मारलो आणि त्या बोर्डाचो कितें क्रायटेरिया आसा तो बोर्डाचे मेंबर करपाक हेजो रिप्लाय तुम्ही कित्याक दिवंक शकना डिपार्टमेंट हेजो रिप्लाय हो सिंपल रिप्लाय आसा काय ना हेजो रिप्लाय कित्याक दिवंक शकना कितें गोवा तितून भितर कितें गोवा आसा तो कितें लिपोवंक सोदता स्पीकर सर हांवें ताका क्लियर कट सांगलें की ताचो एक क्वेश्चन पोस्टपोन केला 7 तारखेक दुसरो क्वेश्चन पोस्टपोन केला नेक्स्ट सेशनाक आणि हे सायटेशन ताका दी उरलेले तुझे सगळे नंबर माझे 2-3 सेशनां जाली स्पीकर सर माझे 3 सेशनां जाली क्वेश्चन फक्त पोस्टपोन जाता हे TCP चे 3 सेशन जाले हे तिसरे सेशन
फक्त क्वेश्चन पोस्टपोन जाता. तो 7 तारखेला मरे. आता मिनिस्टर तुमचो मिनिस्टर समज जायना तेजे कडेन नाल्यार तेका चेंज करा, रिशफल करा. अरे 7 तारखे सांगितले ना नाल्यार रिशफल करा. 3 सेशन जाली ते 7 तारखेचे बरे आसा. 7 तारखेचे तुका आन्सर मेळटली. याचे तू रुलींग दी वो 7 तारखेक म्हाका रिप्लाय दिता, फुडल्या विकान दिता, मंडे दिता. हांवें तेच सांगलें 7 तारीख खंय पडली. स्पीकर तुमकां ह्या सकयल जे तुमी क्वेश्चन हे बरयल्या पळय सायटेशन तांकां दी सकयल जे बरयला पळय न्ही ताजेर डिसिजन स्पीकर तुमकां फाल्यां दितलो विथ द कन्सर्न मिनिस्टर सेक्रेटरी ह्या CS हांच्या तूं आहा रे ना आनी ना म्हाजो स्पीकर सर जेन्ना पर्यंत हे आमकां रिप्लाय मेळना तेन्ना पर्यंत सबज्युडिस बिंग अ सबज्युडिस मॅटर जे प्रोविजन दिल्ले आसा ते स्टॉप करचे. ते काम स्टॉप करचे, ते परमिशन दिवचे न्हू. आता ते सगळे चालू आसा स्पीकर सर बंद करचे. सीएमान एश्युरन्स दिवपाक जाय. सायटेशन दी तांकां सायटेशन ना हे आन्सर मेळचे पयलीं आमकां ते काम बंद दवरपाक जाय. आमकां रिप्लाय मेळना हांगा हे सगळे काम बंद जावपाक जाय. 39A अंडर जे दिल्ले आसा ते बंद दवरा. सबज्युडिस मॅटर आसा न्हू नाल्यार 39A अंडर आसा ते बंद दवरा. क्वेश्चन नंबर 3A बंद करा. माझो डिमांड स्पीकर सर सिंपल आसा की जे सद्याक 39A अंडर चलता ते बंद करा. सबज्युडिस मॅटर आसा म्हणून 2025 government went back to the court and said की बाबा आमकां आनी काम करपा उरला 39A चेर आनी परमिशन गेले when it is subjudice आनी सबज्युडिस आसतना सरकारान परमिशन घेवन 2.9 लाख स्क्वेअर मीटर फायनलाइज केले. ताजे भायर 45 लाख स्क्वेअर मीटर 39A अंडर रिकमेंड केले. आनी हे सगळे जाता आसतना आमकां 39A चेर आमी जेन्ना क्वेश्चन मागतात तेन्ना म्हणटा इट इज सबज्युडिस. जरी तरी सगळे प्रोविजन्स जी आहाय ती एप्लिकेशन घेऊन 2.9 लाख स्क्वेअर मीटर जमीन 39A अंडर पास जाता. 45 लाख स्क्वेअर मीटर जमीन रिकमेंडेशनाक घेवपा जाता जाल्यार हे आम एलेक्यू आन्सर कित्याक मेळना सबज्युडिस आसतना. आमकां जरी तरी सबज्युडिस लागता जाल्यार जी बाटा 39A अंडर एप्लिकेशन जाता ती होल्डर दवरपाक जाय. हे आमचे म्हणणे आयज आमचो बांबोली विलेज 45 लाख स्क्वेअर मीटर जमीन रिकमेंड केल्ली 39A अंडर 2.9 लाख स्क्वेअर मीटर जमीन ऑलरेडी पास जाल्ली. हे सगळे जाता आसतना आमकां एलेक्यूचेर आन्सर मेळटा की वी आर सबज्युडिस. सो बाटा जी आहाय ती सगळी 39A अंडर एप्लिकेशन प्रोसेस जायत आहा आनी आमकां एलेक्यू मागल्यार सबज्युडिस. ही क्लॅरिटी आज जाय. तेका डिसिजन घ्या. आमची देवांची पासून जागा सोडिना. हे दिल्लीकार येयले ते आमची देवांची पासून जागा सोडिना. स्पीकर सर हेजेर कितें तरी उलया. अशें जातलें. स्पीकर सर हांव परत एकदा सांगता तुका वयल्या 2 क्वेश्चनाचो विशय सोंपलो. सकयले जे 3 पळय परत एकदा वाचता हांव. स्टार एलेक्यू नंबर 2A 13B 20B 20C 2A unstarred LAQ number 38, 57, 62, 94, 96, 127, 134 आणि ट्रान्सफर्ड unstarred LAQ number 152. हाजेर तुमकां जे रुलींग दिवपाक जाय किंवा हे करपाक जाय ते फाल्यां सकाळी तो जे सेक्रेटरी मिनिस्टर CS myself will sit with the speaker and according to that हाजे आन्सर तुमकां ताच्या नेक्स्ट हे आहा पळय तेन्ना कितें तेजेर तू दी नेक्स्ट दी तू आन्सर दी. म्हणजे 3A क्वेश्चन आहा आणि तितू स्पेसिफिक मागलो आहा की डेटा ऑन सब डिव्हिजन्स डन बाय TCP 3A. 3A ताणी पोस्टपोन केलं नेक्स्ट सेशन आन्सर करतो. उत्तर दिलं ना. आन्सर करतो म्हणून पोस्टपोन केलं पण आन्सर दिलं ना. सेशन मरे 2A चे सांग मातशे. 2A चे फाल्यां डिसिजन दितलो मरे. फाल कितले आतां जावपा जाय डिसिजन आतां फाल्यां डिस्कस सांगले फाल्यां डिसिजन मरे. फाल्यां मॉर्निंग सांगता म्हटलें मरे. क्वेश्चन आवर सुरू जाता आसतना सांगता आता ॲडव्होकेट कालुसागे तो व्हिडिओचे मास्टर ते कंप्लीट करून दिया.